सगळ्या चोपा शकताय आमगेले बन्स जाताय रेडी तू चाय दुखणार आहा असो बसून तर पेसलो वास येलो हा गाईस आणि चाव गाईस बरी माती हितून घायल्या आणि सांगितलं आलना का म्हणजे आलना खबरदार बट आता नु आली शापास केलं सासमाय इवन सान मारपाची म्हणटा तो गुड मॉर्निंग गायज कशा तुम्ही सगळी सजमता हाय म्हणून बरी तशी हांव मस्ती टायगर सगळी हाय बरी ओके आणि गायज ब्लॉग स्टार्ट करपा हांव येयला आयज कित्याक तुमगे फ्रेंड आतां उठोन वॉशरुमा गेला आणि तेक रावल जाल्यार मगे आनी रांदून जावपा ना आसलेलें सो तूं म्हणटलें हांव कितें रांद काय म्हण हांव करता ब्रेकफास्ट हांवें म्हणलें चोण्या रोस करतलें आनी बन्स करतलें ओके सो बन्सा पीठ न्हू गायज हांवें हांचेर मोड दवरला ओके आनी बन्सा पीठ मोडपा गायज कांय नाका चड इजी सारकें पीठ घेवपाचें मैदा ओके प्लेन फ्लावर आनी तितून योगर्ट ओके मिक्स करपा तितून बरें आनी गरम उदकां इल्लें जिरें शुगर इल्लेंशें मीठ आनी हल्दी घालपाचें बरो सिरप करपा तेजो आनी तेज्यान मोडपा तें ओके एज पर तुमकां जाय तेश कोन्न आनी स्वीटनस तुमचो जाय गायज तुमकां जाय तेश कोन्न घे शुगर ओके तें जालें तें हांवें मोड दवरलें सकाळीं कितें हांव कामां लागून उठलो न्हू तेका लागून ओके आनी चोण्या रोस करपा हांवें हिंगा चोणे बरें आनी पटेटो उकडोवपा दवरलेले ओके आनी चोणे रातीको सोक करून दवरलेले ओके फुगोंगान दवरलेले राती ओके सो आमी आतां स्टार्ट करया चोण्या रोस करपा ओके मसाला करपा तेजो ओके सो हांवें हिंगेले 2 पियाव येचोय ओके हिंगेले 2 टोमॅटो हिंगेले 7 गार्लीक ओके लसूण आनी 3 मिरसांग्यो हे हांव आतां भाजतलें सगलें आनी इल्लीशी कोथमीर घेयल्या गायज ओके दाखय तुमकां कितें करता तें आनी चोय सोय आनी गरम मसाला जालें इतलें वस्त जाय एक्चुअली गरम मसाला गायज हांवें न्हू गोंयसून हाडलेलो मालगांवसून मसाले कितें रांदले न्हू बरें जाता आनी गायज तुम जाणा हिंग कामाचें बिजी आसताय सो फास्ट फास्ट करूं पडटा ओके हें सगळें रेडी आहल्यार बरें जाता सो गायज ही न्हू म्हणजे सिंपल वे ओके सो पयलीं घालया गार्लीक ओके गार्लीक घालून मातशें फ्राय करूया एक सायडीन घालता ओके सो एक सायडीन पियाव घालता सगळें भाजून घेवपाक गायज तुमी जाणा आसतो सगळीं जायतान कपता आसतलीं ही मगे वे सो गायज पिया बरो कॅरमलायज जावपा जाय तो ओके भाजपा जाय बरो पिया आनी गार्लीक बरी जाल्या ओके आनी आतां हांव तितून घालतलें चिली आनी टोमॅटो ओके सो गायज सगळें भाजपाचें तितून आतां कोथमीर आनी कोकोनट घालतलें आनी 3 टेबलस्पून गरम मसाला घालतलें ओके सो सगळें भाजता गायज आनी हांव तुमकां मेळटा ओके सो गायज हेंचें मुगेलें जालें ओके बरें भाजलें हें सगलें ओके आतां हांव मातशें थंड जावपा दवरतलें आनी मिक्सराचेर घालतलें ओके पेस्ट करपा तेजो बरो सो गायज आतां हेजो पेस्ट करता बरो ओके आनी मागीर नेक्स्ट स्टेप कितें तो दाखयता तुमकां तेज्या पयलें हेचो चायेक बॅग घालता चायेक आनी हांवें न्हू गायज बरो मसाला टी हाडलेलो मुगे काबार जावपा येयलो चोय बरी जात गायज हेजी चाव आनी कोण कोण हाडटा मारगांव थिंगा बरें टी शॉप आहा कितें म्हणटाय रे लावा थिंगा बॉम्बे कॅफे तुजी बॉक हय येयलो गायज चोय गांधी मार्केटात देव थिंगा लेफ्टान आसा ते आय नो दॅट आमगे मास आसा ग्रो वास येता बाबू बाबू के अशें कितें बाबू हा करूया हय बाबू तेजे मागीर ते कुपन मेळटली उमकी बाबू टी सेंटर म्हूण ओके थिंगसान हाडटा सदां आनी तेणें म्हाका एक पाट बरी मसाला चाय पीठ दिलो चायेचो आनी खरें म्हणल्यार बरी जात गायज उमकी मसाला कुपन तर तू एकठांय गेली न्ही तुका मागीर ग्लास बा कितें मेळटलो ते परत बरो आहा तूं ग्लास गायज हेल्प करपा पट म्हूण लेट उठता आनी शपथ सांगता थिंगा रावन कोण मुडपाना केन्ना मुडपाना सबस्क्रायबर हांव आसतो तुमो गायज आतां हिंग जोक जाल तो बघ तूं हांवें मसिगे बोवाडाचे हिंग घायला हांवें चोय जारा आनी मिक्सर पत पितो दवरला शी आनी मुगे भाशेन आतां केलें अशें ऑलरेडी ग्रायंड सो गायज हेचो जालो मुगेलो बरो पेस्ट ओके
and already वासी बरो येता guys. Okay, also guys, म्हाका न्हू करी लिव्स नाय. ओके, सो हांव करी लिव्स घालपाना, पूण आतां नेक्स्ट स्टेप आहा तो आमगेलो तेल घालपाचें, इल्लीशें सांसवां घालपाची आनी करी लिव्स घालताय, बट म्हाका नाय सॉंग घालपाना करी लिव्स. ओके गायज, जायत जाण डिफरंट वे कोत्ताय आसतली. तुमगेली कितें आहा जाल्यार म्हाकाय सांगाय. ओके, ही मुगे वे, तुम जाणां कामाचें आहा जाल्यार बेगीन करूंक पडटा. सो ही झटपट मुगेली, आनी तुम जाणां आमगे सगल्यो रेसिपी झटपट. कितें म्हणटलो हांव? सो गायज हांवें घायला तेल. ओके, थोडे आनी अरावंड 1/2 टीस्पून हांवें घायले मस्टर्ड सीड्स. चड घालना गायज, मागीर कोडू मागताय तेका लागून. आणि आता घालता तितू हांव मसाला. ओके, भाजपा बरो. ओके, आता तो बरो भाजपा गायज, आणि मागीर आमी चोण घालची लास्टा. ओके, सो आता बरो भाजून जायो, आणि परमले बरो वास येयलो ऑलरेडी गायज. तुमी सांग तेश कोन ऑलरेडी मिक्सराचेरूय येयलो म्हाका वास, आणि आता होंडान घालता बरो येयलो. आवयस किचना सारको वास पडला, सारको बरो, सारको भाजयेचो पांडुगे पडटा ते भाशेन. गुड मॉर्निंग गायज, कशें आहाय तुमी सगळीं? समजा सगळीं बरी आहाय मो तेच भाशेन. अलिशा चोयली तुमी किचना फर्स्ट, आणि टायगरूय बरो आहा गायज. हांव नको टायगर खंय आहा तो, बट हांव वचोन फ्रेश जावन येयला गायज. ओके, आनी मुडया म्हणल्यार तुमकां गुड मॉर्निंग. आनी गायज सकाळी फुडें भाजी वास सारको आवयस. हांव नको, बेस्ट ब्रेकफास्ट आहा आमकां. नीड एनी हेल्प? ओय, हात उठोन येयल गायज, तो हेल्प मागो. अरे गायज, हांव फ्रेश जावपाक गेलो, तेतून म्हणल्यार रेडी केली मुस्ता. बेश्टी जातती रेडी, इजी जातती रे. कित घाली मिक्सरार घायले, फोंड मारले जाले मगे. गायज एक सगळें इजी. एनीवेज बरो भाजता गायज, आणि हांव तुमकां मेळटा. ओके, नेक्स्ट स्टेप दाखोवपाक. सो गायज म्हगेलो मसाला बरो भाजला. ओके, तेल सायडीन येता एश कोन बरें. ओके, तितू आतां घालता चोणे. ओके, आणि जालें मागीर बरें शिजयता. चोणे घालिल्लो गो तेका 5 मिनट्स, आणि मीठ जाय जाल्यार चोयता. गायज तुमकां रेसिपी एज सच दाखयलो ना, आमकां बेगीन कोत्ता म्हणलें. ओके, सो बेश्टी सिंपल दाखयलें. आमगे रेसिपी हा हेजी पयली व्लॉगांचेर, सो इन डिटेल जाय जाल्यार थिंग वचून चोये. ओके, हिंग तुमकां बेश्टी सिंपल दाखयल्या. आतां हँड ओवर दिता मसी कडेन. सो गायज तुम्ही चोयला आसतले अलिशा बिजी आहा किचनाक आमकां ब्रेकफास्ट करपा रेडी. ओके, सो ब्रेकफास्ट जालें म्हणटरी आमी तुमकां दोगांय मेळटली ब्रेकफास्ट टेबलाची. बट तेज्या पयलें गायज तुमकां हे पारकोण्याचो न्हू आन्सर सांगचे. हांवें काल घायलो ते, आनी ते पारकोण जावन आहले हडपा पोंदा तळप, तळपा पोंदा उदक. ओके, हेजो आन्सर जावन आहा गायज कोकोनट. ओके, आनी जायत जाणांन गायज हेजो आन्सर सारको सांगिला. थँक्यू तुमकां. तुमी मुगेले पारकोण्याक न्हू रिप्लाय दिताय, आनी जो कोणा आन्सर खबर आहा ते घालताय मू कमेंटाचेर. बरें दिसता गायज जेन्ना तुमी हांव कितें तुमकां विचारता आनी तुमी तेजो रिप्लाय दिताय न्हू, म्हाकाय बरें दिसता. आनी जायत जाणांन गायज म्हाका न्यू पारकोणेय धाडले. ओके, आनी एश म्हूण चिंतना काय गायज आपल्यागे पारकोणे येयल्ले ना मू येतली गायज सगळ्यांगे पारकोणे हांव 1 बाय 1 घालतलो. ओके, सो पासेस घे आनी रावाय आपल्यागे पारकोणे केदो येतले आनी कितें. आतां न्हू आमी आमगेलो ब्रेकफास्ट करपा या. आमगेलो ब्रेकफास्ट जालो रेडी. अलिशा उल माता यो मू ब्रेकफास्ट करया मू. ओके, मेळया तुमकां ब्रेकफास्ट टेबलाचेर. आनी गायज आयच्या दिसा पारकोणे न्हू तुमकां मागी घालतलो. मातशें टायम घेता आनी चिंतता खुंयचे घालपाचें आनी कितें. ओके, सो टायम दियाय म्हाका आनी मागीर तुमकां न्यू पारकोण घालतलो. आनी गायज पारकोणे आन्सर सांगताय म्हूण ते कमेंट मारपा बंद करनाकाय गायज. पारकोणे आन्सरूय सांगो जाता तुमच्यान, आनी प्लस तुमगेलो तुमी डेली कमेंट मारतलो तोय मारूं जाता. ओके, सो मेळया तुमकां ब्रेकफास्ट टेबलाचेर. सो गायज हिंगा कॉमिक जालें ती नोक तूं हांवें तुमकां सांगिल्लो अलिशा आपयता ब्रेकफास्ट रेडी जालो म्हूण. ओके, सो हांव पारकोणे घालपा आहलो तें लेगून हांवें सोड हांवें म्हणलें मागीर घालतो पारकोणे. आनी किचन आयलो. किचन आयल्या म्हाका सांगता आपल्या खंय मातशें हेल्प कर खंय कोथमीर कातरपाक. हेगे जाल्लें ना मस्त बन्स कोत थिंगा गायज. ओके, चालू केलें बन्स. आनी तुमकां हांवें सांगिल्लें गायज हांव पारकोण मागीर सांगता म्हूण बरें चिंतून. ओके, सो हांवें म्हाका आपयला हेल्प करपाक. कोथमीर हय येयली ती म्हाका भितर सोद थिंगा आहा किचनाक मातशें कोथमीर कातूर आनी घाली खंय. सो गायज कोथमीर कातून घायले आनी ते बन्स उरले. भाजी जाली मुस्ता रेडी. सो दाखयता तुमकां गायज आमगेली भाजी. सो गायज चोवपा शकताय आमगेली भाजी जाली रेडी. आनी गायज ही कोथमीर कातरून तेणें म्हाका आपयला भितर यो खंय जालो ब्रेकफास्ट रेडी. सो चोयला गायज अलिशा केसो कॅटिंग मारले ते म्हाका जाणालो गायज ब्रेकफास्ट जालो यो म्हणल्यार येतो म्हूण.
ओके गाईज आम्ही आमगेले बन्स रेडी करताय मातशें हेल्प करताय का बन्स फ्राय करूंक आणि मेळटाय तुमकां ब्रेकफास्ट टेबलाचे ओके सो गाईज चोवपाक शकताय आमगेले बन्स जाताय रेडी ओके सो गायज समजी आतां ब्रेकफास्ट टेबलाचे मागीर बेगीन भाजता ओके कित्याक म्हाकाय कामाचेर बसपाक जाय न्हू तेका लागून So guys, the comment of the day is from Maya De Silva. Maya says, hello Mercy and Alicia, enjoy watching your vlogs as they are very interesting. Love watching Mercy's humorous side. You both are very humble, soft-spoken, loving and down to earth. Hope to see you all soon in Goa. Thank you so much Maya for the lovely comment. It means a lot to us. ओय आमकांय जाय येवपाक गोंया बट आमी आतां येत थिंगा आहाय आमी जेन्ना आमी येयलोली 4 months रावन गेलोली गोंया सो यू नो कामा लागून बा मेळना अशें करून या आय कॅन वर्क फ्रॉम गोवा एज वेल बट मातशी काय प्रॉब्लम जाता तेका लागून मागीर आमकां येवपाक मेळना लायक यू नो रेग्युलर अशें करून 6 months बट वी बोथ लव गोवा आनी आमी येतोली सून ओके एंड देन वी वील डेफिनेटली मीट एवरीवन when we come down to Goa. Thank you again for the lovely comment. And guys, सगळ्यांगे comment आमकां like जाताय. अशें कोण comment करीत राहा. We love you all guys. So guys, at last आमगेलो breakfast जालो ready, okay? After helping Ali a lot. कितें a lot फकत कोथमीर कातून दिली guys. A lot. आणि guys, चोवपाक शकताय बरी भाजी, okay? आणि बरे बन्सूय हाय guys. आणि गायज समजा तुम्ही सगळ्यांनी ब्रेकफास्ट केला असता मग ओके नाजाल्यार ये स्वताचे भाशेन म्हजी बरी बारीकसो ब्रेकफास्ट करे ओके हेल्पफुट म्हाका न्हू अशें बरो ब्रेकफास्ट आहा न्हू म्हाका न्हू तोंडा उदो येता रोखडे हांव नको आनी तुमचे जायत पाट नोटीस केला आसतलें हांव जेन्ना उलयता न्हू अशें करून रुचीन उलयता सो म्हगे तोंडा रोखडे उदो येता गायज ओके नॉट लेवंटो गायज हांव नको कितें आणि स्पेशली जेवण म्हणजे मुखार या न्हू तेन्ना म्हाका आनीकूच चड जाता प्रॉपर गोवन करूया म्हणल्यार आनी बरें हितूंक येना च्या लेगून आनी गायज इतलो न्हू बरो वास येयला सारको भाजयेक लायक यू नो तूं चायेक दुखणार आहा असो बसून सारको एसलो वास येयल्लो आहा गायज आनी च्या गायज बरी मातये हितून गायल्या पोटान गायल्या आनी येस गायज करूया ब्रेकफास्ट चोया आलिशागे ब्रेकफास्ट ट्राय करून सांगया तुमकां केस जालें तें गायज जेन्ना बन्स पीठ मोडटाय ते दोना तुमकां सांगलोलें साखर उदकांत घालून हिरवे म्हूण तुमकां जाय तशें करून एज पर युअर टेस्ट हांवें मातशें उणी घायली साखर मातशें लेस शुगर आहा बट हाव इज इट व्हेरी नायस सारको खंय चड घासलो हाफ हॉटेलाचे मेळना सेम टू सेम भाजी पूण बन्स मातशें लेस स्वीट आहाय न्हू आय लायक लेस स्वीट आणि काय थोडे बानू बरे अशें कोते हें जालें इरिल्ले हितून भाजये बरे जाले चड रुची काडना गायज गायज तुम सद्दां रुच काडटा ब्रेकफास्ट कोताय गायज आनी मागीर तुमकां आमी मेळटाय ओके सो गायज आमगेलो ब्रेकफास्ट जालो ओके आनी बरें दिसलें लायक यू नो अशें करून केन्ना ब्रेकफास्ट केलें बरें दिसता म्हाका मन येयलो आयज करपा सांग म्हणलें करया आनी मसीकूय लायक जालो आनी जेन्ना मसी लायक जाता ते दोना म्हाका बरें दिसता जिवा लेगून ओके आनी तेन्ना मसिगे मामीको तेंकां उलयताली ती सांगपा आवय बरें दिसता मुगो बाय बन्सू हूंय गोंय येवन आमकांय करून दिया हूंय गोंय कितें जाता गायज लायक सगळें मेळटा न्हू थिंगा वचोन झुप झुप करून घेवन येवं मेळटा एनीवेज गायज ती खबर सोडाय सो आयज पारकोण घालपा हांव येयलां तुमकां ओके आनी पारकोणे आमकां धाडला जोकी रॉड्रिगेज ओके तेणें सो जोकीन गायला एक झाडा कोडशे हूंय ओके कितें सांगाय सो पत्ते रिपीट करता एक झाडा कोडशे कितें सांगाय तुम्ही ओके आनी कमेंटान सांगाय गायज आमकां आनी आमी आन्सर मागीर दुसऱ्या ब्लॉगाचेर सांगता तुमकां ओके चाय ग व्हॉट इज दीस माय बॉय व्हॉट इज दीस व्हॉट यू डुईंग माय बॉय व्हॉट यू डुईंग रे हियर हां हें कितें रे केसो नाटकां गायज चोयता म्हाका घास मारपा हांव येयल्यार पुरो हांव म्हणटा टायगर खूंय आहा काय म्हूण टायगर बरो येयलो आनी वता बसवला गायज हिंगा गुड बॉय आगो मुज माय हांव येयलो म्हणटरी न्हू तो सारको हॅप्पी जाता चोय तो न्हू अशें करून आलिशाको हेडना खाली मुकोडे आतां म्हाका हात लावपा दिना शॉली बॉय आं लेट्स गो इनसायड what I did what Dada did to you away good boy you don't want to say good morning say good morning first
गुड मॉर्निंग एवरीवन. केशा आहे तुम्ही सगळी? समजता सगळी बरी आहे. मग दाडावाचो इरिटेट करता म्हाका. शॉली बॉय. गुड बॉय. लव यू माय पूत. लव यू. सो गायज चोयला आसतलो तुम्ही टायगर कितको हेडो सोदता मुकडे. ओके एश कोन गायज तो मुकडे हेडटा. ओके घास मारपा येता म्हाका. बट आलिशा कोन्ना हाली म्हाका. ओके आनी तेच भाशेन गायज तुमकां आलिशान पारकोण गायला. ओके तेजो आन्सर तुम्ही हाल्या कमेंटान घाले. ओके आनी तेच भाशेन गायज तुम्ही तुमगेले नॉर्मल कमेंट घालताय न्हू तेय घाले गायज. म्हाका बरें दिसता सांगेल ते भाशेन. ओके सो मेळया तुमकां माशोकतान दाखोवया आमी कित कोत्ताय आनी कित ना ते. सो कीप वॉचिंग. सो गायज आयज आमी अजून डिसायड केलें ना कितें करपा जाय तें, पूण मस्तीन डिसायड केलें तो क्लिनींग कोत्ता म्हणोचोय. गाइस क्लीनिंग करपा जायते दिसताले क्लीन केलं ना. एक्चुअली अलिशा करता बट यू नो आय लाईक व्हेन आय डू माय सेल्फ. जेन्ना हांव करता तेन्ना गाइस डीप क्लीनिंग म्हाका लायक जाता. सो मस्ती कोत्ता डीप क्लिनींग. मुको जायना एश कोन जाता गायज बट टाइम जायना. कार्पेट बा काडून दवरला सगळें. चोपा सोपता सगळे मेस सोफा बा काडले हाक्केचोय. आणि अलिशा गाइस सोफाचेर बसून दवरला आणि सांगितलं आलनाका म्हणजे आलाने खबरदार म्हणून. हांव काम करता गायज हिंग बसून. म्हाका उठनाका थिंगा बसून राव खंय. गाइस हांव जेन्ना म्हाका न्हू जेन्ना मोप आनी सान्ने मारता न्हू तेन्ना म्हाका कोण मेतेर जालो नाका. लायक फ्लोराचेर म्हाका कोण नाका. एकदां आलिशा कोण जावं सेम गायज आमगे माई जेन्ना ती सान्ने मारताली न्हू ते कोण नाका मोदे. ओके आलिशा सांगलें सोफा वयर बसत तें उठनाका. बट जाण मरे तूं मायन म्हाका पास केलो म्हणून. आलिशा गायज तेगे मायगे खबर सांग तुमकां. ओके जेन्ना हांव काजार जावन गेले न्हू तेंगे थिंगा आनी हांव मुगे आयडन धुयता दोत्ता माशरान पोत्ते आयडना आवाज जाता. यू नो चोयल्या ही आयडन मुसता पोत्ती धुयता. मागीर म्हाका सगळीं सांगपा लागली बाय म्हणपा लागली तेगे खबर नक म्हूण. ते कोणें आयडन धुयला म्हणपा लागली ती पोत्ती धुयता. ते दिसता मेडान उत्ताय म्हूण तेंकडे. सो मागीर जालें. मागीर थोड्या दिसांनी म्हाका सांगता बाय खूंय तुगे आयडन धुयना पण खूंय तूं बरें करून धुयत खूंय. गाइस सांगपा म्हणल्यार न्हू सांगपा म्हणल्यार आलिशा येन जेन्ना आपण आमगे घरा कडेन आयदन बा धुयता आसतना ते दिसलो मस्ता तेय गोडे एश म्हणजे सारकें धुयना बामू. बट ती तेगे हॅबिट ती कितले हांवें कोणें धुव ती पत्ती धुयता मातशें लेगून ते चिकलाचें लायक जायना. हय अजून बट आतां न्हू आलिशा पास केले सासमायन. इवन सान मारपाची म्हणटा तूं आपणा भाशेन म्हणटा स्पोंदा ओडो घान मात्तो म्हणटा सान बा न्हू. हांव दिम घान सकल बेडा पोंदा बा मात्ती चोयता ती. न्हू म्हाका सारकें म्हगेलें मायचे भाशेन. हय मस्ती आपणागे मायचे भाशेन येयला. हांव एक्चुली दोगांयकूय क्लेनलीनस आहा. आम दोगांय क्लीन दवरताय सगळें. बट मस्ती डीप क्लीन करपा लागले तो कोणा आटो पेयना. तो आपणाय करीत रावता. अरे पुर्रे म्हणल्यार लेगून आनी करतलो. सो कोत्ता आतां सगळें काडलें. पयलीं आमी घरा काम करया बरें क्लीन करया आनी मागीर तुमकां हुंय व्हरया आमचे बाबूर आम वयताय ते तुमकां दाखयताय मुखार कितें कोत्ताय ते तुमकां दाखयताय. ओके एंड टुडे इज फ्रायडे. सो आयज लास्ट डे कामाचो. सो 2 दीस हॉलिडे मागीर सॅटर्डे संडे. सो चोवया कितें कोत्ताय ते मागीर दाखयताय. ओके सो गाइस वी आर बॅक. ओके तुम म्हणटले आम हुंय हाल्ले काय मग तुम जाणा आलिशा कामाचे बिजी हाल्ले आनी हांव क्लिनींग करपा बिजी हाल्लो. ओके हांवें मगे क्लिनींग बा केलें सगलें आनी वयर न्हांवपा मग गेलो. न्हांवपा गेल्याक म्हाका न्हू बाथरूम मातशें चिकलाय अशें दिसलो. ओके एक्चुअली हांवें क्लीन केल्लो लास्ट टायम बट डीप क्लीन करूना. सो हांवें म्हणलें हेच पेटार म्हणल्यार डीप क्लीन करूया. एक्चुअली तेगे तर आहलोलो सॅटर्डे संडे कर म्हणलो तेका डीप क्लिनींग. आनी गायस कोण आहा हांव न्हांवता न्हू आख्खो बरो कांतरा मात्रा म्हूण आख्खो फूल डीप क्लीन केलो. नायस अँड क्लीन. कित्याक न्हू फाल्यां विकेंड. सो हांवें तें काम आनी धरून आनी हाय गायज हांव न्हू हिंग सकाळ बसून काम करता. आनी हांव गेलो 2 वर जाली बाथरुमान न्हांव म्हूण गेलोलो. घस जालें म्हाका कितें जालें काय पडलें काय म्हूण बाथरुमान. वो थिंग वयर कांतरा मुट्टा. गायज एक्चुअली न्हू हांव एक्चुअली सॅटर्डे कोत्तलो मो हाल्लो कित्याक हें येवप न्हू बरें क्लिनींग ब्लिनींग करून मागीर खूंय वयतलो मो. बट गायज हांवें म्हगेलें काम इजी केलें. हांवें सद्या आयजू करून दवरलो फाल्यां कांय करपा नाका. फाल्यां रेस्ट डे लायक यू नो. आनी तुमकां सांगलोलें गायज आमी मागीर खूंय वयताय ती तुमकां आमी सांगतलो मो. हे कारणान लागून गायज खूंय वसोंकूय नाय. हांवें म्हणलें हालीं म्हणलें वी वॉन्ट शो एनीथींग मच. ओके हिंगा काबार करुया म्हणून सांगिल्लें. सो कांसार म्हणून न्हू हय क्लीन केलां भरपूर क्लीन केलां बट कांसार म्हण न्हू. बट भायर वचपा आनी उमेद ना अशी लायक आतां. आनी गायज आलिशान बरी चावूय केल्या आनी आम पिता हिंगा चाव.
आणि तुम खायला ते भाशेन गाईज दिसवे आलिशा गेली फेवरेट बिस्किट आलिशा के फेवरेट बिस्किट पूण हात कोणतोच आहे गाइस ओडोसन अति केला पॅकेट नाका 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 कोण हाय इथं हा गाइस काय जे बिस्किट आहे ना खायला हाईत राहा पडत माउथ नो या व्हॉट्स नेम It's just those Dunkable. melted, yeah. No, they're those melted biscuits. They're just. No, called, what's this name? That's a brand of it. Dunkable, yeah. मेल्टेड मिल्क है Or melted milk biscuits. So, आमगे पालेजी असनाय तेश करेशे बरे. But गाइस कोणा जाय जाल्यार हाडे इसल्यो तुमकां लायक जातले कोऑपान तुले ओके आणि बरे सारखे आमचे गोंयचे भाशेन त्यो टायगर बिस्किट येताले जाणटो ल्हान आसतना हे टायगर पार्लेजी बा येताले ते भाशे अश्यो ओके But पालेजी इवन त्यो लेगून इतू नाही बऱ्यो क्रीमी येशो नो बटरी येशो हैदराबाद दिसता ओके आणि हायत गाइस तुमको ओलाय ना लेकिन हाथ से कित कर बाक बाक कर हा ओय मुगे फेवरेट सो गाइस just want to say thank you I'm daily thank you मुट्टाय आणि actually it's not enough तुम thank you मुट्टी तुले you know it's not enough that thank you for y'all कित्याक तुम आमकां इतू सपोर्ट कोत्ताय आमकां खरें बरें दिसता यू नो डेली आमकां इतू सपोर्ट मेळटा डेली सबस्क्रायबर्स आसताय डेली आमकां तें मोटिवेशन अशें करपा यू नो मूव ऑन करपा यू नो करीत रावपा कित्याक जेन्ना तुका एग्जाम्पल दिता व्यू उणे येताले ओ कमेंट्स पडनासलोले ओ सबस्क्रायबर्स येयनासलोले तेदोन हें जायना न्हू येयना बेजार अशें आयज करचें न्हू यू नो मूड ऑफ जाता बट आम तुम केन्ना दिल ना गायज तेश कोन यू नो लायक यू सिन्स आय स्टार्टेड YouTube गाइस यू नो म्हाका न्हू आयज लिखूं जालें ना म्हणजे की म्हाका कमेंट पडलो ना ओ म्हाका मोटिवेशन मेळ्ळो ना फ्रॉम डे वन गाइज यू नो म्हाका तुमी पुश करीत आहाय न्यू सबस्क्रायबर येत आहाय आनीक व्यू वाडत आहाय सगळें गाइज बरें जायत आहा जाल्यार हांव कित्याक स्टॉप करूं व्हॉट यू गाइज से ओके हेच भाशेन गाइज म्हाका तुमी सपोर्ट करीत रावाय आणि हांव म्हगेलें काम करीत रावतलो ओके इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑल तुम आयज push करताय आयज तुम म्हाका पुश केलें मू गायज हांव हिंग पावला मुखार ह्या लेवलाचेर आनी गायज म्हाका न्हू आनी वयर तुमी पुश करतली मू हांव जाणा ओके आनी समजता गायज हो आयचो ब्लॉग आमगेलो तुमकां लायक जातलो मू चडूय व्हडलो करना गायज ओके कित्याक फाल्यां बरें कितें दुसऱ्यांक घेवन या तुमची बरी व्हॉट यू से या ओके सो दॅट्स इट गायज समजता तुमी म्हगेलो ब्लॉग लायक जालो जाल्यार लायक करतली शेअर करतली आनी सबस्क्रायब बी करतली थँक यू फॉर वॉचिंग गायज मोग आसूं मेळया तुमकां फाल्यां म्हगेल्या न्यू ब्लॉगान टील देन गायज बाय